आमची फॅमिली गावली आमका हांगासर आम्ही पणजे रावलेली आम्ही येयलेली आसा आयज पणजे भोंवपाक आवय कुल्ल्यो पळय केदी व्हडल्यो त्यो Are you married? नो नॉट येट व्हेरी सून आमची फॅमिली गावली आमका हांगासर आम्ही पणजे रावलेली नाईस टू मीट यू बरे करून हेल्मेट घाल आताच घाल हेल्मेट टाटा टाटा कोण मेळत रावता पळय अशी फॅमिली आमी जोडलेली आसा देवाच्या कृपेन न्हू आनी आतां आमी आहा पणजे आमच्या एका फ्रेंडाक मेळपाक येयल्या सो आमी आतां कला अकॅडमी कडेन रावल्या आतां पळोवया केन्ना येता न्हू ओके सो गाईज आमी पळय आतां पणजे आसा आणि विथ अ गुड अँड क्यूट फॅमिली पळय धाकटुलो बाबा पळय तेंचो हॅलो हॅलो ये बाबाचें नाव कितें हॅलो अरे एका पळय हे आनी कोण बुताडकी गई तू आनी कित्याक तर सो गाईज आमी येयलेली आसा आयज पणजे भोंवपाक मेन म्हणटा पळय तो आयज मातसो काळोख जाल्लो आसा मातसो काळोख जाला मातसो बेगीन येयलेले तुमकां आनी खूब कितें कितें दाखयतलो हांव आनी मेन म्हणटा ते आयज हांव म्हाजे फेवरेट गाडयेन भरला तेय तुमकां दाखयता हॅरियर ट्राफिक पळय ट्राफिक पेट्रोल पंपार आमी पणजेचे बाबा हेवी ट्राफिक आमी खंय पावली गो आम्ही साऊथ गोवा आमी आतां युके पावली आता आम्ही आहा साऊथ गोवा कितें सांगना काय हय आयज आमी येयल्या साऊथ गोवा स्टारलाइट रेस्टॉरंटान पळय माझ्या भयणी वांगडा आनी तेज्या हजबंडा वांगडा तो पळय बाबाक घेवन थंय भोंवता आवय कुल्ल्यो पळय केदी व्हडल्यो त्यो आवय चड मोठ्यो आमगो न्हू शिणाण्यो कालवा कालवा मातशी मोठी आमगो न्हू शिणाण्यो कोण बॉनविटा चड बिझी आय मगो तू खावपाक हा हे पळय माझे फेवरेट काकाचो फ्रेंड येयलो ये बॉनविटा हाडल्या आवय कालवा ही बोटी विकता तू हा वय Are you married? नो नॉट येट व्हेरी सून तू पोवू शकता तुम्ही पोवू शकता गायज वो अंकल पळय कितलो येस पळय वो अंकल इतलो हार्ड वर्किंग आहा पळय तुम्ही तेका तो काय बरो अंकल आता तुमकां सांगता रात जाल्या आनी आता बोटींतल्यान तो कालवा विकता पळय प्राऊड ऑफ हिम खरेंच पळय हार्डवर्क कितें म्हणटा पळय तो हे पळय मोग हा मोग मी घेतलेली आसा कालवा वाचता हो माझो भाव लॉरेन्स तो न्हू लॉरेन्स हा हो सेपरेट लॉरेन्स ब्रो तू इतलो लॉस्ता कित्याक ब्रो ब्रो कित्याक उरलो ब्रो ब्रो कित्याक लॉस्ता आता तुम्ही पोवू शकता हांगासर हांगा हा कुल्ल्यांचो सरदार पळय आता हेजो पोस्टमॉर्टम करता म्युझिक हा फाटल्यान म्युझिक कॉपीरायट येवंक हा काढू येता न्हू ते रिस्क हे पळय ह्यो दांगो घेतलो विथ मोठो मोठो आता म्हाका तेतून फोडपाक वाज येता आता तुमकां हांव कितें दाखयता पळय अशें धरप ओके आनी आमाय मोये 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 चड शेव मारतालो ह्यो मोये मोये काय करतलो आमाय 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 तू आनी ट्राय करू नाका हवी फस्ट तुजो दात मोडोंक हा मागीर तुका हांगाच उडोवंक हा मागीर तुका बोकरेचो दात घालचो पडोंक हा
भावा राव मरे सारखो इथं थांब. फुटली 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 फुटली. तुमका खरें सांगता कुयल्यो खावपाक टास्क पळयात. तू तो चिटिंग करता है. तुका जाय रूज येयला मुगा ना खरें ना नाटक करता ना. ओके सो गाईज आम्ही पावलेली असा पणजे. आता घरा वयपाक भायर सरता. नको या मगो तुवें आयज हॅरियर चलयली म्हणून ऐकला हांवें. खूब आमी सारकी रिलॅक्सान फाटल्यान बसलेली सारकी हॅरियर चलयली. आणि माझी फेवरेट कार हा हॅरियर सारकी. टू गुड फील सारको गाडयेचो पळयात. कोणूच ना कित्याक सांग आयज आतां जाल्लेली आसा रातची 11 आणि आमची ती पळय लॅम्बोर्गिनी गलाडो थंय पार्क केल्ली. आमी चल्ली घरा आतां. The next day. सो गायज आम्ही एपळ सायकली धुवपाचें काम करतात. एपळ सगळे तीनूय सायकली एपळ बेलमुंडे साफ करता. ए तू बैठी क्यों है रे? तू नहीं करेगी साफ? हाँ सुना मेरे संदेश. तेजी सायकल सोडीत काय खय आता तेका रावणाक बी व्हरो नाका. हा धुपाक जायना नु रे बेल. मेरे को भी पेंट मारना. रुक रे. गाइस आता आम्ही पेंट करपाक वयता. तुम्ही पाहू शकता आधी एक रूम खाली झालेलो असा आणि आम्ही पेंट मारपाचे काम सुरू करता. तसेच आणि एक रूम खाली झालेलो त्याच्या रूम आम्ही पेंट मारलेलो आणि थंय बाबाक रावताली. ओके वयर ते 2 वायरी जॉईंट करपाचे कोण हात लायताले एका शॉक लागपाक तसले उलयताली. त्यांचे पाड पडो. अभी जाके देख सकते हो रूम का हालत क्या है. कैसा था विकास मस्त पावतलो पावतलो होता. पल्लो बसला रे. खाने को बैठा है. ओके सो वेयर टू स्टार्ट. किती हालत केल्या. आओ दाखवता कौन छोड़ेगा मैं. रस्सी. अभी देखो ना हाथ का ये उल्टा पेंट कल्ले करता बे पागल भैया ऐसे खींचेगा वो निकल के इधर आएगा. लो खिल्ली निकाल दिया. तेगा वर आओ रे पूरा खिल्ली निकाल दिया भैया. खींच दिया दोनों ने. तो पड़ोगा खींचो मत तो गिर जाएगा. मैंने निकाल दिया पहले. ये व्हाइट रहने दे किसको भी मारे. है सबको मारने का. सबको मारने का है. देख तू अभी क्या कर बताता हूँ. ये मैं इधर मारो. उधर नहीं लाइट में बार मैं खोपचे में सब बार. ये बस ये खोपचे में सब बार. खोपचे ही बरो बसता मरे. स्मूथ नो दिख रहा है ना साइकिल कसर स्मूथ. आणि ह्यो पेंट आमका कितल्या रुपयांक पडलेलो हरे लिटर. सारको सवाय गावलेलो हा आमका ह्यो पेंट. 200 का एक मिलता है ना पेन. 180 ते नेवे शॉप ओपन झाला म्हणून तिने मला सवारी दिला होता. होय अरे आमची ती व्हिडिओज पोस्ट मस्ती कर गोवान. बरो दिसता पळय स्मूथ बसता सारको. आणि तुम्ही पोवपाक शकता ही बीन कशी सारकी खडबडीत आहा तरी कितलो बरो बसता. बाबा ह्यो स्ट्रक्चर जाऊन गेलो आता 30 इयर्स ओल्ड. 40 सो एका पेंट लागता तो ओढलो काय करते पळय. ही काल लॉरेन्सान आमकां कालवा दिल्लेली. सो आता ते सुटी करता मागीर पळोवया हेजे कितें करता ते. ओके सो गायज तुम्ही पळोवू शकता कालवांचे शेक आणि चपात्यो गेल्या. चला आता फुल पावर खाता. सो गायज तुम्ही पळयलेले आसतले आयज आमी गेल्लेली साऊथ गोवा.
ओके. आणि साऊथ गोवा आम्ही लॉरेन्स आणि फॅमिली वांगडा टू गुड एन्जॉयमेंट केले न्हू. म्हाका मज्जा आयली. पण जालें कितें तरी आमी लेट गेल्ली रातची न्हू, सो तितलो टायम स्पेंड करूंक मेळोंक ना. आणि कोण कोण आमचे लॉरेन्स आणि त्याचे बायलेक आणि त्याच्या भुरग्यांक वळखता ते सांगा आमकां. ओके. आणि वी आर प्लॅनिंग टू मीट व्हेरी सून. आणि आमचे कितें तगडो प्लॅनिंग आसा, सो स्टे ट्यून न्हू. कितें म्हणूंक सोदता. सो गायज आमी थंयसर एका रेस्टॉरंटा कडेन एक अंकलाक पयलो. आणि तो बाबडो अंकल न्हू बोटीचेर धाकटुल्या बोटीचेर कालवा विकतालो. आणि खरेंच बरें दिसता की जाणटे आमचे यु नो हार्ड वर्किंग आसा. आणि भुरग्यांकून चड बाबडे जाणटे हार्ड वर्किंग. आणि सकाळी उठप, खंय हाडूंक वचप, मागीर ते हाडून फोडप कालवां, ते फोडून काडप, मागीर रातचे घेवन भोंवप, सगळ्याक इकप. इट्स अ बिग 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 टास्क. ओके. बट स्टील तो इतलो जाणटो जावन बाबडो इतले बरें काम करी म्हाका खूब बरें दिसलें. तू कशें दिल्लें? खूब बरें दिसलें. आणि हांव फर्स्ट टायम पळोवन शॉक की अरे उदकान बोटींतल्यान तो बाबडो कालवा विकता. सरप्रायझींग न्हू. आनी येदी मोठी कालवा सारकी म्हाका खूब लायक जाली. खूब खूब सारकी. खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर लायक जाली. हांवें आयज कित्याक आयज त्या कालवांचे कितें केलें खबर आहा तुमकां? कालवांचे शेक शेक कशें केले, शाकोती गई. ओके. शाकोती कशी गेली आणि वयस टू गुड. यम्मी यम्मी सारखें बरें आहलें. बेस्ट. म्हाका लायक जाली न्हू. आणि ब्रो अँड माय सिस्टर तुमच्या वांगडा म्हाका करेक्ट टायम स्पेंड करून खूब बरें दिसलें. मोग आसूं. आणि थँक्यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव. आणि तेंच्यांनी आमकां गिफ्ट्स हाडलेले आसा, आमकां चॉकलेटी हाडलेल्यो आसा. थँक्यू 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 व्हेरी मच. आणि असोच देवान तुका बरो वयर काडल्या पुरो विथ गूड हेल्थ अँड सक्सेस. आणि येस म्हाका खरें मजा येयली हेच्या वांगडा. टायमपास जालो म्हाजो खूब सारको आनी खूब बरें दिसलें. वेटिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन माय ब्रो. आणि तुज्या वांगडा चड टायम स्पेंड करपाक आय विल लव इट. सो पळोवया केन्ना कितें न्हू. कितें म्हणटा? आणि गायज तुमकां खबर आसा क्रिसमस लागीं येवपाचो आसा. कोणाक कोणागेर क्रिसमस सेलिब्रेट करता म्हाका प्लीज आफोवपाचें हा. आमकां बाबा खूब लायक क्रिसमस. ह्या फावटी आमकां इन्विटेशन खूब आहा क्रिसमसाचें. हांव वयतलो, टायम काडटलो आनी वयतलो फॉर शुअर. या मुगा की नाका? थोडेच दीस उरल्या. थोडेच दीस उरल्या. क्रिसमस म्हणजे हय अलगूच फील सारकी. सो चला गायज आमचो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडला आसतलो. आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील दॅट टाटा गुड नायट आनी फूल पावर. बाय बाय. बाय बाय. साखरपुडा करपाक विसरो नाका.